नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। सोमवारच्यान 1ली ते 5वी शाळा सुरू झाले। 2 वर्षांनंतर शाळेतील विद्यार्थ्यांक शिक्षण विभागान विशेष रीतीन स्वागत केले। गेल्या 2 वर्सांच्यान बंद आशिल्ली 1ली ते 5वी क्लास सोमारच्यान सुरू जाले। विद्यार्थी शाळेक येवंक आसक्त जावं जाय आनी शाळेकांत आकर्षित जावं जाय म्हणून घेवन सोमाराक शाळेच्या आवारात जात्रेचो वातावरण निर्माण केल्लो। खासगी अनुदानित सरकारी शाळेक सोमाराक विशेष अलंकार केल्ले दिसून येयले। सद्याक 6वी ते 7वी शाळा सुरू जाल्ली, नंतर आता तेजे फाटोफाट 1ली ते 5वी क्लास सुरू केला। कोरोना पॉझिटिव्हिटी रेट जिल्ह्यात एकापेक्षा कमी आशिल्ल्यान विद्यार्थ्याला शिक्षणाच्या हितदृष्टीन शाळा सुरू केला। विद्यार्थी बी खूप उमेदीन सोमाराक शाळेक येयले। पालकान बी आपल्या भुरग्याक शाळेकडे म्हणले हाण पावयले। काही शाळेत विद्यार्थ्याक फूल दिवन स्वागत केल्यार काही शाळेत स्वीट दिवन घेवन स्वागत केले। Believe in yourself always, dream high and fly towards your dreams. God bless you all, my dear students. Have a great day ahead. Jai Hind. मागणी पूर्ण करा म्हणून आग्रह करून कर्नाटक राज्य प्राथमिक शाळा शिक्षक संघान कारवारच्या DDPI कचेरी मुखार काळो कपडो बांधून स्ट्राईक केलो। हाताक काळ कपडो बांधून शिक्षक लोकांनी सोमाराक स्ट्राईक केलो। पदवीधर संघाचे शिक्षकाली समस्या दूर करूंक जाय, नेमणूक नियमात बदल करूंक जाय, सेवा करताना शिक्षक मागच्या जिल्ह्यात एक पटी बदली करूंक जाय आणि इतर काही मागणी मुखार दवरून घेवन शिक्षकान स्ट्राईक केलो। कारवार शहराच्या DDPI कचेरी फुडें स्ट्राईक केल्ल्या शिक्षकान DDPI मार्फत मुख्यमंत्रीक अर्ज दिली। जिल्हा पंचायत कचेरी भायल्या आवारात संजीवनी राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोपाय अभियानात स्वसहाय संघाचे महिला सदस्यांनी तयार केलेले मातीचे दिवे विकून कार्यक्रमाक उद्घाटन केले। जिल्हा पंचायत CEO प्रियांका एम संजीवनी राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोपाय अभियान कार्यक्रम उद्घाटन केले। ह्या योजनेचो अवकाश सारखे उपयोग करून स्वउद्योग सुरू करूंक जाय। गरीब ग्रामीण महिलाक आर्थिक परिस्थिती सुधारचे आणि तेमगेले जीवन स्वतः चलयत सारके करचे हो ह्या योजनेचो उद्देश आसा म्हणून CEO प्रियांका एम सांगले। जिल्हा पंचायत कचेरी भायर महिलांनी तयार केल्ले मातेचे दिवे विकूक अवकाश करून दिवन कार्यक्रम सुरू जालो। सोमवारच्यान 1ली ते 5वी विद्यार्थ्यांसाठी शाळा सुरू झाली। उळगा प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांक माजी विद्यार्थ्यांनी स्कूल बॅग, बुक्स आणि पेन्सिल वितरण केले। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सगळी प्राथमिक शाळा सोमारच्यान सुरू झाली। विद्यार्थ्यांक शाळेक आकर्षित करच्या उद्देशान विशेष रीतीन स्वागत केले। पण उळगाच्या सरकारी प्राथमिक शाळेच्या माजी विद्यार्थी जावन आशिल्ले कस्टम सेंट्रल एक्साइज निवृत्त अधिकारी दिलीप बाबू नाईक हेमी विद्यार्थ्यांक बॅग, बुक्स, पेन्सिल आणि इतर गरजेचे वस्तू वितरण करून शाळेक येयल्या विद्यार्थ्यांक प्रथम दिसाकच खूप खुश केले। न्हंयत नुस्त्याक धरूंक गेल्या एक युवकाक मांग्यान वण होईल घटना दांडेली विनायक नगर लागीं काळी न्हंयत घडली। दांडेलीत मानगे रस्त्यान फिरिले, लोक आशिल्ल्या भागात येयले गेल्ले 1 महिन्या फाटी न्यूज जाल्ले। मानगे न्हंयच्यान वयर येयल बद्दल स्थानिक लोकांनी वन विभागाक माहिती दिवन न्हंय देगेचेर स्टील जाळी लावूंक मागणी बी केल्ले, पण वन विभागाच्या अधिकारीन हे गंभीरपणान घेयले नाशिल्ले। पण आता मानग्यान एक युवकाक घेवन गेले। दांडेलीचो 15 वर्स वयाचो मोहीन काळी न्हंयत नुस्त्या धरूंक गेल्लो तेन्ना मानग्यान ताका वण न्हयले। अजूनय युवकालो पत्तो लागलो ना। पोलीस, वन विभागाचे अधिकारी आणि स्थानिक लोक शोध कार्य करते आसात।
दावणगिरी जाल्या राज्यस्तराच्या सरकारी नोकराल्या स्पोर्ट्सात सरकारी शाळेची शिक्षिका प्रतिमा कृष्ण नाईक हेमी लॉंग जंप स्पर्धेत दुसरे स्थान मिळवले. तेमगेली राष्ट्रस्तराच्या स्पर्धेत निवड झाला. राज्यस्तराच्या सरकारी नोकराल्या स्पर्धेत भाग घेयले जोयडा तालुक्याच्या नागोड सरकारी प्राथमिक शाळेची शिक्षिका प्रतिमा कृष्णा नाईक हेमी लॉंग जंप स्पर्धेत द्वितीय आणि 100 मीटर रनिंगात तृतीय स्थान मिळवले. मूल सदाशिवगड वासी जावन आशिल्ले प्रतिमा हेमी BGVS पदवीपूर्व कॉलेजाचे शारीरिक शिक्षक गौरीश नाईक हेमगेली धर्मपत्नी तशेंच निवृत्त शारीरिक शिक्षक श्रीपाद नाईक हेमगेली सून जावन आसात. भरपूर लोक म्हाजे कडेन क्लिनिकात येतात आनी म्हाका सांगतात आमकां डायबिटीस आसा, खूब वर्स जाले आमी हे औषध घेतात ते औषध घेतात पण आमकां फरक पडलो ना. तांकां बी सांगू इच्छिता आनी तुमकां बी सांगू इच्छिता हेजे नंतर डायबिटीसाची काळजी सोडून दियात. कारण तुमचे खातीर घेवन येयला चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचो शुगर कंट्रोल ज्यूस. आत्ताच तुमगेल्या लागींच्या मेडिकल दुकानार वचून चवकशी करा आनी थंय मेळना जाल्यार ऑनलायन ऑर्डर दिवचे खातीर 8888029880 ह्या नंबराचेर कॉल करा किंवा व्हॉट्सअप करा. पाड जालो अंकोला शहराक वयचो रस्तो बगी दुरुस्त करा म्हण स्थानिक लोकांनी स्ट्राईक केलो. तशेंच जाग्यार येयले माजी MLA सतीश सैल हेमी स्वतः बुटी घेवन रस्त्यार माती घायली. अंकोला शहराचो रस्तो संपूर्ण पाड जाला. रस्त्यार होडहोड खड्डे पडलात. हो रस्तो दुरुस्त करा म्हणून स्थानिक लोकांन संबंधित विभागाच्या अधिकारीक लोकप्रतिनिधीक MLAक अर्ज दिवन विनंती केल्ली पण हो रस्तो दुरुस्त करचे कार्य केलें ना. तेजेन बेजारिल्ल्या स्थानिक लोकांन सोमाराक रस्त्यार बसून स्ट्राईक केले. जाग्यार अधिकारी येवन स्ट्राईक करतल्याक रस्तो दुरुस्ती करचो भरवसो दिलो जाल्यार बी स्थानिक लोकांन स्ट्राईक बंद केलें ना. नंतर येयले माजी MLA सतीश सैल हेमी अधिकारी बरा आनी स्थानिक लोकां बरा मेळून रस्त्यार पडिल्ल्या खड्ड्यात माती घायले आणि वाहन संचाराक हो रस्तो ಅನುಕೂಲ ಕನ್ ದಿಲೆ. 5 ಕೋಟಿ 70 ಲಕ್ಷದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ. ನೀವು ಅದ್ರ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ 0.7 ಇಂದ 2.70 ತನಕ 2.10 ತನಕ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ? 2 ಕೋಟಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 2 crores ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಂಡರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. एक नजर घाल्या मंगळवारच्या पंचांगाचेर.
सोमवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 15 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. सोमवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मिळालेल्या 15 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेसपैकी कारवारात 1, येल्लापूर 2 आणि मुंडगोडात 12 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 55,936 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. त्यापैकी 55,071 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 80 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 785 लोकांले मरण झाला. आयचा इतलाच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.